नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकाराचे टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. बेतूल पारंपारीक नुस्तेकारांनी सागरमाला प्रकल्पा खाला येवपी मिनी पोर्टाक केलो विरोध. बंदर आयल्यार दर्या तशेंच लोकांच्या भलायके कडेन जातलो धोको निर्माण. थळाव्यांनी उक्तायलो हुस्को. दिवचले उपरासला उदकाचो प्रस्न. नवी घाल्ली उदका पायपलायनीक लागल्या गळटी. हजारांनी लिटर उदक व्हांवता गटारांत. कळंगूट आणि साळगांव वाठारांत पुलिसांनी दोन कडेन घाली धाड. हैदराबाद आणि वेस्ट बंगालच्या तरणाट्या कडेन पुलिसांनी रंगेहात धरून जप्त केले 2,85,000 गांजो. पुलीस करतात फुडलो तपास. मोजे ग्रामसभेत पारंपारीक पायवाटेचो विषय आयलो चर्चेत. पारंपारीक पायवाटांचो प्रस्न सोडोवचो म्हूण लोकांची मागणी. पारंपारीक पायवाटा विशीं घेतला कायदेशीर सल्लो. सरपंचान दिली म्हायती. बोडको देनू आगरवाडा वाठारांत रस्त्याचेर पातळ्या कोयराच्यो राशी. पर्यटकांक कोयरांतल्यान करचो पडटा प्रवास. थळावे पंचायतीन घेवची बेगोबेग दखल मागतात थळावे. सावयवेरेच्या आनंद वेरेकारान पुर्वजांची परंपरा दवरल्या तिगोवन. फाटली कितलीशीच वर्सां ढोल तबला पखवाज हे सारकिली हेर वाद्यां करतात दुरुस्त. खासा रिपोर्ट. आता पळयात खबरो विस्तारान. बेतूलच्या पारंपारीक नुस्तेकारांनी सागरमाला प्रकल्पा खाला येवपी मिनी पोर्टाक खर विरोध केलो. हो बंदर हांगा आयलो जाल्यार कोळसो काडपाचें काम सुरू जातलें. जाका लागून दर्यांतलें नुस्तें आनी लोकांच्या भलायके कडेन धोको निर्माण जातलो खंय. आमकां ह्या नादी लेगीत हो प्रकल्प नाका आशिल्लो आनी आतांय नाकाच अशें म्हणत थळावे हट्टाक पेटल्या. गोंयच्या लोकांक उदरगत जाय पूण सैमाची नाशाडी आनी लोकांचे भलायके कडेन धोको निर्माण करूं नाका. बेतूल 2016 सागरमाला प्रकल्पा खाला येवपी मिनी पोर्टाक त्या वेळावयलो आमदार चंद्रकांत बाबू कवळेकारान खर विरोध करून काम बंद उडयल्लें. पूण आतां हो प्रकल्प परत फाटल्या दारांतल्यान येवपाच्या मार्गार आशिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. आमचे पोट फकत ह्या दर्याचेर भरता. आमचे कडेन नुस्त्याचो वेवसाय सोडून आनीक कसलोच वेवसाय ना. आदींच दर्यांत शिणाण्यो कालवां तिसऱ्यो मेळटाल्यो त्यो उण्यो जाला. हो प्रकल्प आयल्यार गांव आनी दर्यांतले जीव काबार जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायत. आमकां हो प्रकल्प नाकाच म्हणून खर विरोध करत आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या. 2016 जेन्ना हो सागरमाला प्रोजेक्ट जो नितीन गडकरीन तेन्नाचे आमी शिफ्ट करता म्हणून 2016 एश्युरन्स दिल्ले हे जावचें ना म्हणून आयज हे MPA रिवायव करून आयज तो रिवायव जालो जाल्यार प्रॉब्लम हे कोलाचे. हे कोल हांगा कोल वाप जातलो. जे आयज मुरमुगांव लोक मरता कॅन्सर पेशंट जे कॅन्सराचे जे जायते जावन हे आमचे गांवांत पडटा. तशेंच आमचे फाटल्यान पयलें जे नुस्तेकार भाव आमचे जे शिणाणे जोब मागीर कालवां तिसऱ्यो ते नुस्त्या जे ह्यो शेलफीश आयज काबार जातले ते येयले जाल्यार. तशेंच आयज हांव आमचे केपेंचो आमदार काँग्रेसाचो बा बेल्टन डिकोस्टा ताजे कडेन उलयला एंड ही हॅज एश्युअर्ड दॅट ही इज गोईंग टू फायट टूथ एंड नेल against this project. So we will not, as on behalf of the Congress party, we will not let this project come here because this project is not for locals. It is for crony capitalists. So तुम्ही एका ओपोज करतले येल जाल्यार 100% we will oppose it. पयले करताले आनी फुडें करताले. तशेंच आयज कॅप्टनानूय सांगलां आमचे खासदारान जे दक्षिण गोंयचे खासदारान बाब कॅप्टन गिर्यातो फेर्नांदीसानूय सांगलां. पयलेय ओपोज जाल्ले आतांय आसतले आनी मुखारय आसतले. एक न्ही आमी सामकी आमची फिशींग कम्युनिटी आहा इतली आमची धाकटी बोटकार आमी आनी होड्याकार आहा. आमी सामके काबार जातले आनी आमकां पर्याय ना. आमी खंय धांवपाचें आनी खंय कित्याक आमचे कडेन शेतां भाटां कांय ना. आमी डिपेंड ऑफ दर्याचेर. हेच तर हांगा हाडून तर घालीत कोयल जावं सागरमाला हाडत जाल्यार आमी रावचे ना हांगा. सोंपलें म्हणपाचें. कळ्ळें न्ही. हेच पयलीं तुम्ही ओपोज केल्लो येल तेन्ना खूप फावटी ओपोज केला. पोर्ट इला तेन्नाय ओपोज केला आमी. आनी आतां कोयल कितें हाडटा म्हणून आज आमी न्यूजाचेर आयकलां की आतां आमकां आमचो कोयल बीन कांय नाका. सद्याक आमकां आमचे परिस्थिती अशी जाल्या की आमी नुस्तें सद्याक कमी जाला आनी आमचे वायट दीस येयले येवपाचे दिसा. ओके जे हे तुम्ही आता तिसऱ्यो कालवो काडटा ती मेळटा तुमकां काडपाक
ते जाय जाल्यार आनी सामकें आमकां मेळचें ना कित्याक ह्या वर्सा आमकां ते तिसऱ्या वेळ पडोंक ना कालवाय पडोंक ना कित्याक ह्या वर्सा असो पावस पडलो की ते तिसऱ्या वेळ जल्माक म्हणून येवकूच ना. एक टायमार आमचे तिसरे बेतलातले तिसरे म्हणून फामाद जातले कित्याक पळय सोडूची तिसरीच काडटा इवन कालू पासून आमचें पडना ह्या पावस. म्हणजे एका तुम्ही ओपोज करतले. भरपूर ओपोज आमचो आसतलो फूल ओपोज आसतलो बेतूलकारांचो. सागरमाला म्हणून पोर्ट पळय येवपाचो आसा ते फिशरमॅन पळय आसात तेमकां त्रास जातले कित्याक धाकली होडी घेवन पळय ते पाक वयतात काटाळे घालतात न्हय तेमकां त्रास जातले. आनी एक तिसरी आसा जावं हे टॉलर आतां येवपाक वचपाक त्रास जातले कित्याक तोंड हे पळय आहा रिवर आनी माउथ ऑफ द रिवर. रिवर ते जून काय ना न्हू आयशीर आहा त्रास जातले. आनी आमी अशें आयकले खणगणी न्हंये ते सायडीन ते पोर्ट हे करपाक म्हणून कित्याक न्हंये पळय आहा न्हंये ते फटियार म्हणून एक दोंगर आहा पळय पाणयात थंय तो पोर्ट बरो जाता आनी थंय लोकसंख्या ना. आतां हांगा तर पोर्ट केलो जाल्यार ते आमी कोळशाचो पळय तो दुंगोर आहा काळसाण ते आमी खावची पडटली सिटीत येतली. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. फाटल्या सुमार 15 दिसांच्यान दिवचलच्या बोड्ड्या वाठारांत उदकाची नाशाडी चालू आसा. उदकाचे पायपलायनीचे काम व्यवस्थीत जावंक नाशिल्ल्यान हो प्रस्न उप्रासला. पायपलायनीक लिकेज जाल्ल्यान दर दिसा हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गटारांत वता. 15 दीस पयलीं नायकनगर बोड्डे वाठारांतली उदकाची पायपलायन स्थलांतरीत केल्ली. हे काम करतना 2 दीस मर्यादीत प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली अशें भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगिल्ले. मात वेळार काम जावंक नाशिल्ल्यान 4 दीस उदकाचो प्रश्न निर्माण जाल्लो. उदका खातीर दिवचल मये वाठारांतल्या लोकांक टळटळे काडचे पडिल्ले. बायलांचे तर हाल जाल्ले. ही स्थलांतरीत केल्ली पायपलायन लिकेज जाल्ल्यान परतून उदकाचो प्रश्न उप्रासपाची भिरांत आसा. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो उदकाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी दिवचलकार करीत आसा. 15 दीस पयलीं हांगा पायपलायनीचें काम मोठ्या प्रमाणात चालू आशिल्लें आनी तेन्ना डिपार्टमेंटान आमकां सांगलेलें की 2 दिसां खातीर शटडावन घेता म्हणून. ते डिपार्टमेंटान त्या प्रमाणे शटडावन घेतलेले पूण शटडावन घेवन तितलें काम जालें ना. ते 2 दिसाचे 4 दीस जाले. लोकांचे हांगा हाल जाले दिवचलकारांचे. पूर्ण तालुक्याचे हाफ तालुक्याचे जो प्रॉब्लेम जाले ते मुळगांव पासून कासारपाल दोडामार्ग सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आयज जेन्ना आमी परत जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना म्हाका तेन्ना लक्षांत येयलें की परत पायपलायन लिकेज चालू आसा. तुमकां हांगा दिसता की पायपलायन लिकेज जाली आहे. आयज म्हाका म्हटल्यार 15 दीस जायत येयल्ले आहा. आमी डिपार्टमेंटान कळयल्लें आसा बाबा ती लिकेज इतकी आसा की दिसाक हजारांनी पाणी वयता वेस्ट जाता ती बेग्यातल्या बेग्यान करची म्हणून. ताज्या उपरांत तांच्यांनी इमिजिएटली म्हज्या वांगडा येवन तांच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन करून पळयल्या जाल्यार ती जी 40 वर्साची लायन पायपलायन घातलेली आहा ती तुरोंक घातलेली आहा मुळात. ते म्हटले ते आतां कितें जालें तें सोडून घाल तेन्ना तुमी आतां एक्झॅक्ट कितें करतले तर तांच्यांनी सांगलें ताका जे फ्लॅंच आसा त्या फ्लॅंचीन प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आमी आतां सुद्दां संपर्क म्हणजे चालू आसा तेंच्यांनी सांगलें फुडल्या विकान ती एक फ्लॅंच येता आनी ताच्या उपरांत काम करतले तेन्ना ते पाण्याचो काय इफेक्ट जावचो आनी तांकां पाणी बंद जातलें तर ते ना म्हणटात. तरी आमकां डावट आसा डिपार्टमेंटाचो आमी कसो भरोसो दवरपाचो कित्याक लोकांचे हांगा हाल जायत आसा. आतां उत्सव जाला नेवा समार तेकलो फाल्यां नेवा समार आसा लोकांची जात्रा आसा काले आसा नाटकां आसा हांगा. तेन्ना आमकां कोणाचेर भरोसो दवरता तेन्ना आमी डिपार्टमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता हे काम जे आसा ते बेग्यातले बेगीन कंप्लीट करचे. बेश्टी लोकांक आश्वासन दिवची ना आनी तुमी प्री प्लॅन करचे. फाटल्या फाटी तुमचो प्लॅनिंग नाशिल्लें आनी म्हजें मत पर्सनली आसा की त्या सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घ्या कावन्सिलरांक कॉन्फिडन्स आमदाराक घेया कन्सर्न एक मिटींग करा आनी तेज्या उपरांत तुमी काम करा. म्हणल्यार तात्काळ हे पाणी जे व्हांवता तेजेर कितें तरी नियंत्रण दवरलें. आयज पाण्याचो इतको प्रॉब्लेम जाता जाल्यार आमी म्हादय खातीर आयज झगडटा. तेन्ना हेंच पाणी आमी जर सेव करूंक शकले ना जाल्यार फुडें आमकां येणारो त्रास जातलो. तेन्ना बारीक बारीक गोश्टी आमी म्हणटा थंडे थंडे थंय जाचे जाल्यार हांगा जर पळयता जाल्यार घसघसो आसा. म्हाका लोक सुद्दां म्हणटा हांगा फावंटन घालुया म्हणून. तेन्ना बेग्यातले बेगीन डिपार्टमेंटान लक्ष घालचें आनी बेग्यातले बेगीन काम करून घेवचें. आणि आता अशें दिसता की हे जे लिकेज आसा तो एक मोठो प्रश्न परत निर्माण जातलो. परत एक 2-4 दीस आमच्या सगळ्यांचे हाल जातले. त्यामुळे ते काम करत असताना सगळ्यांक जे 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 इनवॉल्ड आसात त्या सगळ्या लोकां बरोबर सगळ्यांक व्यवस्थीत मार्ग म्हणजे कळोवन ह्यो गोश्टी सगळ्यो गोश्टी करच्यो. त्याच बरोबर हे उदक जें आसा हें प्युरिफायड उदक जें आमी आयज खाता पिता त्या हेजो खर्च जो आसा आनी एकंदर त्या हेजो खर्चय सुद्दां फाल्यां तुमी बिलां वाडोवन आमच्याच कडल्यान हे घेतले. अशें म्हणना की आमी पे करपाचें न्ही काय कितें पे करपाकूच जाय पण अशा पद्दतीचो वेस्टेजाचो आमी जर पे करपाक लागले जाल्यार ते खंय सादारणशा मनशाक ते परवडणारी गोश्ट ना.
त्यामुळे व्यवस्थित कितें करता ते व्यवस्थित प्लॅन करून सगळे जे कोण इनवॉल्ड आसा तांकां सगळ्यांक व्यवस्थित विचार त्यांच्या सगळ्यांचो विचार घेवन करचें अशी एक विनंती आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मोर्जे ग्रामसभेत पारंपरिक पाय वाटेचो विषय चर्चेत आयलो. पंचायत वाठारांत काय पारंपरिक पाय वाटो बंद करतात हो प्रस्न सुटावो करचो म्हणून थळाव्यांनी ग्रामसभेत मागणी केली. देखून पारंपरिक पाय वाटा विशीं कायदेशीर सल्लो घेतला अशें सरपंचान सांगलें. ते भायर ग्रामसभेत रस्तो रुंदीकरण तशेंच पार्किंगेच्या प्रस्नाचेरूय चर्चा जाली. तशेंच कोयराचो प्रस्न आनी हेर म्हत्वाच्या विशयांचेर ग्रामसभेत चर्चा जाली. पारंपरिक वाठार जे लागोंक ना जे लागल्या सो आमी ते लिगल एडवायस घेतला. आमी 3 म्हयन्याचो टायम फ्रेम घेतला. ते वाटो कोणाचे लागले तेंच्यांनी एप्लिकेशनां करपाची, लागोंक ना तेंच्यांनी करपाची, की ते तडीक लावपाचें काम केलां. जे गार्बेज कमिटी कंप्लेंट बूक आनी कितें आहा ऑडिट कितें आहा ते ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय. त्या भाशेन ते डायरेक्शन इशू केल्लें आहा सेक्रेटरीक की ते सगळे कंप्लेंट जे सुपरवायझर काडटले आहा ब्लॅक स्पॉट आहा थंय सोलर CCTV घालून ते सगळे तडीक लावपाचे. तशेंच विचार अति प्रमाणात जाता. तुमी नजरे काडल्या जे बेडी घालता सो ताका ट्युरिजमाक डिपार्टमेंटाक आमी एप्लिकेशन पर्सनली वचून बसतले. जे वाटो म्हणटा ते दर्यार वचून गावना जे एनक्रोचमेंट केला ते ओपन करता. आनी थर्ड म्हणटा ते फोर्थ म्हणटा ते म्हणटा की गांवान रस्ते रुंदीकरण चालू आहा गाडये ते आमी BDC कमिटी डिसायड केला आनी डायरेक्शन इशू केला ट्रॅफिक सेला अलॉंग विथ MLA वांगडा कन्सल्ट करून MLAन इनिशिएटीव घेवन ते ट्रॅफिक सेलाक सांगला की तुमी जे हें करता ते जेन्ना वायडनींग जालें नो पार्किंग बोर्ड घाला आनी तांकां फायन दिया. हें काम जेन्ना जातलें तेन्ना स्टार्ट जातलें. तशेंच जे बोर्ड पोलार लायटा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाची आनी खंयची तरी एजन्सी हायर करता तांकां शोकस वयतली. शोकस गेल्या उपरांत तांकां रिप्लाय दिवचो पडटा. ते बोर्ड जे आहा ते काडटले आमी. हे आमी जे सांगलां ग्रामसभेक ते फुडल्या ग्रामसभा येवच्या पयलीं तेचेर वर्कआउट करून तुमच्या फुडें घालतले. तशेंच घरांची सर्वे जे लोकल आनी कितें आहा ते घरांची हावस टॅक्स कोणें भरूंक ना ते रिकवर करतले. सो म्हाजी फूल टीम आनी फूल पंचायत मेंबर सपोर्ट आहा. सो तुमकां जे डेवलपमेंट आहा गव्हर्मेंटाचे मार्केट कॉम्प्लेक्स तो रूम सांगला जो हेर धाडपाक तेचेर आमी प्रायोरिटी घेतात. पंचायतीन जेन्ना मर्डर जाल्ली सगळे मेंबर पुलीस स्टेशनार गेले ताचो FIR करून घेतला. तांकां एरेस्ट केल्या 3 जाणांक एरेस्ट केल्या आनी 14 दिसांचो रिमांड दिलो. काल तांचो 14 दिसांचो सोंपला. परत ज्युडिशियल कस्टडी 14 दिसांची. PI कडेन जेन्ना हांव इंटरेक्ट केलें काल PIन म्हाका सांगलें की वी ऑन द रायट ट्रॅक. जे कितें मटेरियल रिकवरी करूंक जाय ती ऑलरेडी चालू आसा आनी चार्जशीट करपाक जाय. ताका विटनसीस लागतले आनी कितें लागतलें. सो आमी सांगलां की जर तुका कोणी जावं जाल्यार आमचे मेंबर जावं जे कन्सर्न पीपल आहा ते तुका हेल्प करतले म्हणून. बोडको धेनू आगरवाडो वाठारांतल्या मुखेल रस्त्यार आनी भितरल्या रस्त्याचेर लोक कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयतात. ह्या कोयराचो त्रास थळाव्यांक तसोच थंयच्यान वचपी पर्यटकांक लेगीत जाता. थळाव्या पंचायतीन बेगोबेग दखल घेवन हो प्रस्न तडीक लावचो अशी मागणी आतां थळाव्यांनी केल्या. स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही केंद्र आणि राज्य सरकाराची घोषणा असली तरी गोंयांत लोकच तिच्यो तिस्त्यो वाद्र्यो करपाक लागल्यात. वचत थंय कोयराच्यो राशी. गोंया भायल्या पर्यटकांचे नदरेक कोयर पडिल्ल्यान गोंयची इमेज पिड्ड्यार जावपाक लागिल्ल्याची साबार प्रकरणां आमकां पळोवपाक मेळटा. अशीच एक देख आमकां आगरवाडो पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या बोडको धेनू गांवांत पळोवपाक मेळटा. पुराय रस्त्याचेर सैम विरोध्यांनी कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयल्यात. थंय आतां फकत कोयरच कोयर दिश्टी पडटा. हे कोयराचें साम्राज्य आनी जावच्या पयलीं पंचायतीन खरसाणेन दखल घेवपाचो उलो आतां लोकांनी मारला. आमी आसात आगरवाडा बोडको धेनू ह्या रस्त्याच्या सायटीक आनी ह्या सायटीच्या रस्त्याचेर पळयले जाल्यार व्हडा प्रमाणात आमकां गार्बेज दिसून येता. सरकार जायतो निधी प्रत्येक पंचायतीक गार्बेज उचलपा खातीर दिता पूण आगरवाडा पंचायतीन हो परिसर स्वच्छ कित्याक करूंक ना असो प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा. बेगोबेग सरकारान आनी पंचायतीन पुढाकार घेवन जे रस्त्याच्या वाठारांत गार्बेज उडयतात आनी जे आमचे देशांतले विदेशांतले पर्यटक ह्या रस्त्यान येतात तांचे स्वागत तांचो येवकार हो कचरो करीत आसा हे चित्र आमकां दिसून येता. त्या खातीर बेगोबेग पंचायत मंडळान फुडाकार घेवन
ह्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. सावयवेरें वाठारांतलो आनंद कमलाकांत वेरेकर हांणी आपल्या पुर्वजांची परंपरा तिगोवन दवरल्या. आनंद फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं ढोल, तबला, पखवाज हे सारकेलीं हेर वाद्यां दुरुस्त करता. गोंयच्या फामाद देवस्थानांतल्या वाद्याचें दुरुस्तीक काम आपूण करून दिता अशें आनंद सांगता. पळयात खासा रिपोर्ट. सावयवेरें वाठारांतलो आनंद कमलाकांत वेरेकार हांणी आपल्या पुर्वजांची परंपरा तिगोवन दवरल्या. फाटलीं 40 वर्सां सावन आनंद ढोल, तबला, पखवाज तशेंच हेर वाद्यांची दुरुस्ती करता. तशींच नवी वाद्यां तयार करून दिता. गोंयच्या फामाद देवस्थानांतल्या वाद्यांचें दुरुस्ती काम आपूण करता अशें आनंद सांगता. ढोल, तबला, पखवाज ही तशींच हेर वाद्यां दुरुस्त करपा खातीर लागपी सामान आपूण कोल्हापुरांतल्यान हाडटा अशें तो सांगता. आनंद हाणें ITIचें शिक्षण घेतलां, मात नोकरी मेळूंक नाशिल्ल्यान वाद्यां दुरुस्ती करपाक ताणें सुरवात केल्ली. तांणी ह्या वेवसायांत आत्मनिर्भर जावन भुरग्यांक शिक्षण दिलां. वाद्यांची दुरुस्ती करपाक लोक व्हडा संख्येन आपल्या कडेन येतात अशें आनंद सांगता. हे आमी ल्हान आसतनाचो करतालो, बापाय वांगडा काम करतालो. बापाय वांगडा मागीर म्हाजी शिकून जालें ITI पर्यंत इलेक्ट्रिशियन जालें. ITI इलेक्ट्रिशियन केलें. इलेक्ट्रिशियन केलें. मागीर सर्विसूय गावना आनी मागीर हेच परत धंदो हांवें सुरू केलो. बापाय ल्हानपणा पासून बापाय वांगडा बसतालो. बापा वांगडा बसतालो, बापा वांगडा काम करतालो. आनी मागीर जशें मागीर शिक्षण जालें म्हाजें 10वी पासून इलेक्ट्रिशियन ITI केलो. इलेक्ट्रिशियनाचे ITI इलेक्ट्रिशियन. आतां कितले वर्सां जाले तूं करते? तूं हांव जाली सादारण म्हाका 40 वर्सां जालीं. तूं करता? हें करता. ओके. आनी कितें करता तुमी? हे सोडून आनी कसलें? तबले करता, ढोल, ताशे, घोमटा मेळाचे सगळें. तुमी नीव जाल्यार नीव करून दिता? नीव जाल्यार नीव करून दिता, कोणाकूच जाय गरज पडली. पूण सामान आसता तुजे कडेन? सामान हाडटा हांव. विकते हाडटा? तांबडे हाडटा? तांबडे कोल्हापूरचे हाडटा किंवा ना सांगोलाचे. कसले तांबडे यूज करता? बकरीचे. बकरेचे. आनी गोंयच्यो ज्यो देवळां आसा पळय ती तुजे धोल जावं शिगमे मांडावयले धोल बी हांगा चड येता? चडशे म्हणजे खंयचे देवळां, चडशे देवळांचे आसा पळय, मार्शल मोठ्या मोठ्या देवळांनी माळसा म्हणत, मागीर तुमकां शांतादुर्गा, वेलिंगा म्हणत, अशे गजानन दक्षिणी, अनंत देवस्थानाचे किंवा कांडोळा म्हणत. आमच्या देवळाची चडशे हांगा आसता? चडशे देवळांचे आसता. शिगम्याचे, रोमटा मेळाचे. फोंडा तालुक्यान हांव आसा. फोंडा तालुक्यान आनीकूय करता. आनी कोण करता? लोक 30 जाण करता. आमकां करता सगळें? म्हळ्यार चडशे हांगा लोक तुजे कडेन येता? हय. मागीर कशें पडटा कमी अशें? जाला न्ही हे करपाचे लोक कमी जाला न्ही हय. त्या लोक खातीर. तुज्यान गेले. ह्या हितूर भुरगे कोण पडना ह्या बिजनेसाक. आनी कितें अशें धोल ताशें सोडून तें सोडून वैयक्तीक आनी कितें करता तूं? हें सगळें सोडून हे सोडून आनी कसलो धंदो बी? ना आनी कोण जोड धंदो काय ना? जोड धंदो काय होच हेजेरूच साधन तुजें? हय, साधन चडशें. ल्हानशें कुळाकरूय आसा म्हाका. हय. तें म्हणटून प्रत्येकाचें आसता. ओके. हेजे वयल्यान तूं आत्मनिर्भर जाला, स्वताचे धंदो स्वता? जेनी स्पर्धा करता, भजन करता, भजन स्पर्धेक पकवाज जाय पडटा. पकवाज वाजयताचे गुण सगळे जाता. हय. सगळे वाजयताचे गुण जाता. पूण जो करता कोणें केला ते खबरूच नासता. पकवाज कोणें केला पकवाज वाजता बरो, पूण कोणी केला तर? ढोल कोणी शिगम्याक बरें वाजता ते. कोणें केला ताका कोण पळयना न्ही. ओके. केला तो खबरूच नासता कोणाक. कोणें ढोल बाबा कोण करता, ताशे कोण करता. आतां चड गोंयांनी म्हणून जालें कितें जाता, थोडे नांवां घालूं येता. पुणेरी धोल म्हणटा हय. ते नांवां घालता आनी येता. गोंयच्या हेजेर नांव ना न्ही पयलीं पासून धोलांची. हय. आनी गोंयचे धोल एक शिगमो म्हणल्यार मोठी हे न्ही, मोठो शिगमो म्हणल्यार न्ही. हातून धोलान हे ना न्ही. अशी ती धोल बी करून दिल्या लोकांक? भरपूर दिल्या. पयलीं आमी कोल्हापूरच्यान येताले पयलीं. आनी आतां? आतां चामडे चडशे आमी कोल्हापूरच्यान हाडटा थोडे कडेन. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान मेळटाले? पयलीं गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान मेळटाले चामडे. ते आतां मेळना बैलाचे चामडे. इल्ली इल्ली चामडे आतां? तेच म्हणटा ते कोण मारताले वास्कोचे ते मारताले पळय हांगासरले ते दिताले. पूण आतां इल्ले चामडे ना म्हणटकीर ते आतां कटय बीन म्हणटा ते चामडे हाडचे पडटा. कटय चामडे? कटय म्हणून चामडे येता ते हाडचे पडटा. ते चामडे ते चामडे वाचपाक बरें आसता? वाचपाक खंयचे बरें आसता? हे बैलाचे बरे आसताले पयलीं, बैलांची बीन ती चामडे. आतां थंय मीठ कॉम्प्लेक्सान म्हशी मारता.
आतां हे म्हशीची वाजनार म्हशीची वाजना म्हणटकीर ती हाडूंक कोण वचूंक जाय कोल्हापूर सावंतवाडीच देवावता ती कटेची ती हाडून दिता काय तुमी वयता न्ही शॉपांनी गावता ते तेंचे शॉप आसता पळय तबल्यांची तितून कटेची म्हणटी गावता ताजी तेच दोर जाताचे पडटा गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. अंदू 56व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवात वेगवेगळ्या फिल्मांची अंदू 56व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवात वेगवेगळ्या फिल्मांची निवड केल्या. ह्या फिल्मांच्या सिलेक्शनाचेर इफ्फीक आयिल्ल्या सोयऱ्यांनी आपल्यो वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया दिल्यात. इफ्फीत निवड केल्ल्या फिल्मां विशीं कांय जाणांनी तोखणाय केल्या जाल्यार कांय जाणांनी आपल्यो मिश्र प्रतिक्रिया दिल्यात. इफ्फीत निवड केल्ल्या फिल्मांचेर आयकात जाणकारांच्यो प्रतिक्रिया. फाटले 20 वर्सां हांव नेमान येता आमच्या फिल्मा फेस्टिवलाक आनी हे खेपे जेन्ना म्हाका मेळ्ळी सगळीं फिल्मां जी आज मेरेन पळयल्या ती एका परस एक अप्रतीम अशी आनी ते सिलेक्शन जें केलां पळय तें खरेंच तांकां सलाम करपाचो. एक बरे पैकी ताणें आमकां हे फावटी फिल्म फेस्टिवल दिलें आनी बऱ्याक ती बरी फिल्मां आतां मेरेन म्हाका पळोवंक मेळ्ळी. हे खातीर म्हाका खूबच आनंद जाला आनी अशे तरेन म्हाका दिसता हे मुखार वचत आसा. जें सिलेक्शन पळय आसा न्ही तें सुपर्ब आसा. काल पिक्चर पळयलें इट्स जस्ट एन एक्सिडेंट. म्हाका अशें दिसलें की हो एकच जरी पिक्चर हांवें पळयलो आसतलो तरी म्हजे इफ्फीचे सगळे अंदूचे वर्स बरी जाली अशें म्हाका दिसतालें. एकच पिक्चर हय पन्न्याचो इरानियन पिक्चर जो ताका कॅन्स फेस्टिवलान पाम दे ओवर म्हणटा मोठो पुरस्कार मेळ्ळा. तो पिक्चर हांव काल सांजचो पळोवपाक पावलो आनी तो पिक्चर पळयतरेच आय वॉज मेस्मरायज्ड. याने मी पाहिलेल्या फिल्म मधल्या अर्ध्या छान होत्या, अर्ध्या बऱ्या होत्या आणि एक अत्यंत वाईट होती. 2 वाईट होत्या, 2 वाईट आणि बाकीचे छान होते. जास्त चित्रपट चांगले आहेत असं म्हणू शकता का? बाकीच्या चित्रपट महोत्सव म्हणजे इतके वर्ष तुम्ही महोत्सवाला भेट देता. नाही, मी कधी कधी मला याच्यापेक्षा चांगले दिसतात. मी गेल्या वर्षी पिफला होतो. पिफला मला याच्यापेक्षा खूप चांगल्या फिल्म दिसल्या आणि पिफमध्ये डॉक्युमेंटरीज खूप होत्या ज्या उत्तम दर्जाच्या होत्या. ते मला ते नाही आढळले. So my name is Ernest Joel. I am coming from Marine College Kottikam, which is in Idukki, Kerala. So I am visiting in the IFFI 2025 for the first time. It is the 56th edition of the film festival. So the movie selections are absolutely good. Recently, 10 minutes ago I watched a movie. So from 10 minutes ago I watched a movie. So it was a very good movie. Indeed, such film festivals having such film. Festival having such good films are very, very good. The films that are exposed to the people, to the society, to share a good name, to spread about good things and to teach things. Such film festivals are very good. यावर्षी चित्रपट महोत्सवाला तुम्ही किती गुण द्याल? मी 8 देईन. यावेळेला मला कन्सिस्टंटली चांगले सिनेमे बघायला मिळाले. ओपनिंग फिल्म पासूनच सुरुवात झाली आणि त्यानंतर माझ्यामध्ये मला फक्त 2 फिल्म्स होत्या ज्या मला आवडल्या नाहीत. बाकी सगळ्या फिल्म्स आयदर चांगल्या होत्या किंवा उत्कृष्ट होत्या. काल जाफर पनाहीची इट वॉज जस्ट एन ॲक्सिडेंट बघितली. ती एक फिल्म अशी होती की ज्या फिल्मसाठी जर का मी गोव्याला आलो असतो फक्त एक फिल्म बघून परत गेलो असतो तरी तो फेस्टिवल सक्सेसफुल झाला असं मला वाटलं असतं. बिसाईड्स जर आता सकाळी मी सेंटिमेंटल व्हॅल्यू बघितली ती पण खूप सुंदर होती. त्यानंतर नो अदर चॉईस जी साऊथ कोरियाची ऑस्कर एंट्री आहे ती सुंदर फिल्म होती. आणि अशा अजून 2-3 फिल्म्स चांगल्या बघायला मिळाल्या. त्यामुळे मला कन्सिस्टंटली चांगले फिल्म्स चांगले सिनेमे यावर्षी बघायला मिळालेले आहेत असं मी म्हणू शकतो. आम्ही आज जाफर पनाहीचो एक सिनेमा पळयलो आनी तो पळोवपाक तुमी सांगता हांव फाटले 2 दीस गर्दी 2 दीस थिएटरां भरिल्लीं. जाफर पनाहीक कान फेस्टिवलान एक बरो एवॉर्ड मेळ्ळा म्हणटकीर लोकां मदीं एक कुतूहल आशिल्लें. आनी ह्या वेळेक बरी गजाल म्हळ्यार थिएटरांनी गर्दी दिसता, भायर कमी लोक दिसता. हाजो अर्थ ह्या वेळेस सिलेक्शन सामकें बरें आसा आनी लोकांक सिनेमा पळयन दिसता. लोक थिएटरांत तिकेटी बूक करतात, भितर वतात, भितर वचपाक मेळना जाल्यार झगडी करतात. म्हणजे अशे ताण तणावाचे खूब प्रसंग येतात. पूण खोशयेची गजाल की आतां इतल्या वर्सां नंतर आमकां ही सिनेमा खातीर पॉप्युलर जाता काय कितें अशें दिसपाक लागलां आनी ती एक बरी गजाल. सरकारान आतां चिंतपा जाय की भायर जो पळय खर्च करतात 28 लाख 27 लाख अशें खर्च करना असो सिनेमाचेर कॉन्सन्ट्रेट करून बरे सिनेमा हाडप, ताजें प्रदर्शन बरे तरेन जावप. पणजेन भितर चड सिनेमा बरे दाखोवप. पणजेन भितर कितें केलां प्रिमियर म्हूण दाखयतात
अशा पळय ग्लिटरींग सगळे पळय सिनेमा स्टार आयले हे आयले गोंयचे मराठी सिनेमा देशातले मराठी सिनेमा ताई परत आंतरराष्ट्रीय सिनेमा पणजेन जर दवरत न्ही म्हाका दिसता चड बरें जातलें कालो इफीन आनी हेजेर विचार करपाची गरज आसा. कळंगूट आणि साळगाव वाठारांत पुलिसांनी 2 कडेन धाड घाली. हे कारवायेत पुलिसांनी कळंगूट वाठारांत रंगरेड्डी हैदराबादातल्या 23 वर्साच्या आर भारत या तरणाट्याक 2 किलो गांजा जाचे मोल 2 लाख आसा ताचे सयत अटक केलो. जाल्यार साळगाव वाठारांत पुलिसांनी पश्चिम बंगालच्या मोहम्मद खान हाका 852 ग्राम गांजा जाचे मोल 85,000 आसा ताचे सयत रंगे हात धरलो. पुलिसांनी दोगांकूय अटक केल्या. तांचेर फुडलो तपास चालू आसा. पळयात. काल राती लेट नाईट कलंगूट पोलिसांनी कलंगूट ह्या भागात एक NDPS रेड जी आसा ही कंडक्ट केली. कलंगूटचे पुराय एफिशियंट टीम कलंगूट ह्या भागात एक NDPS रेड जी आसा ही सरप्राईज कंडक्ट केल्ली आणि रेड कंडक्ट करता आसतना जो एक सस्पेक्टेड जो अक्यूज आसा हेका कलंगूट हांगासर ह्या टीमीन ताका डिटेन करून कलंगूट पुलीस स्टेशनार हाडलो. तर डिटेन करपाचें कारण म्हणजे कलंगूट ह्या भागात हो जो सस्पेक्टेड अक्यूज आशिल्लो ताचें नांव जावन आसा आर भारत आणि हो रावपी मूळ हैदराबाद आंध्र प्रदेश हांगासरलो आणि तो कलंगूट हांगासर NDPS केसीन कलंगूट पुलिसांनी ताका अरेस्ट केल्ली आसा. तर ताच्या कडल्यान ह्या अक्युजा कडल्यान ग्रीनिश कलराचे जे लिफी सबस्टन्स आसात म्हणजेच गांजा हे 2 किलोग्राम जे आसा हे त्याच्या कडल्यान जप्त केल्ले आसा ज्याची कॉस्ट आसा कमीत कमी 2 लाख. तेजी लिगल प्रोसिजर्स जे आसात त्यो पुराय करून ताका आतां म्हापशेच्या GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले मॅजिस्ट्रेटा कडेन आणि ताका मॅजिस्ट्रेटान 5 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. सालिगांव पुलिसांनी पिलेन हांगासर काल राती एक NDPS रेड जी आसा ही कंडक्ट केली आणि NDPS रेड कंडक्ट करता आसतना पिलेन हांगासर एक सस्पेक्टेड अक्यूज जो आसा हो तांकां सापडलो आणि रेड हँडेड ताका धरलो. त्याच्या कडल्यान कमी कमी 852 ग्रॅम जी गांजा आसा ही त्याच्या कडल्यान जप्त केली ज्याची कॉस्ट आसा 85,000 आणि ताका पिलेन हांगासरल्यान डिटेन करून सालिगांव पुलीस स्टेशनाचेर सध्या हाडिल्ले आसा आणि काही वेळा पयलीं ताका म्हापशेच्या GMFC कोर्टात प्रोड्यूस करून ताका 5 दिसाची सध्या पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. सध्या हो जो अक्यूज आसा जाचें नांव आसा मोहम्मद खान हो रावपी मूळ कोलकाता हांगासरलो वेस्ट बेंगाल ह्या गांवांतलो आणि हो जो अक्यूज आसा हो सध्या सालिगांव पुलीस स्टेशनाच्या कस्टडीन आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना.